मुंबई ते गोवा प्रवास करप्या खातीर आतां खोशयेची खबर। मुंबई ते गोय उदका मार्गार बेगीनूच रोरो फेरी सेवा सुरू जातली। पर्यटकां सयत हेरांकूय हे फेरी सेवेचो लाव घेवपाक मेळटलो। M2M हे कंपनीन ही फेरी सेवा सुरू करपा खातीर फुडाकार घेतला। ते खातीर कंपनीन जहाज वाहतूक संचालनालय आनी हेर खात्यांकडेन अर्ज केला। मुंबई गोय उदका मार्गार बेगीनूच रोरो फेरी सेवा सुरू जातली। M2M कंपनीन हे खातीर फुडाकार घेतला। M2M कंपनीन इटलीच्या 15 वर्सां पोरणे आशिल्लो रोपॅक्स जहाज विकते घेतला। सद्याक मुंबईत ह्या जहाजाच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आसा। हे जहाज दुरुस्त जाल्या उपरांत ही फेरी सेवा सुरू जातली। हे फेरी सेवेच्या माध्यमांतल्यान मुंबई ते गोय हे अंतर फकत 6 वरांत पुराय करप शक्य जातले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मुंबईचे माजगांव फेरी वार्फ ते वास्कोच्या मुरगांव बंदरा मेरेन रोपॅक्स चलोवपाची येवजण आसा। बरे कनेक्टिव्हिटी खातीर राजधानी पणजेन लेगीत हे जहाज डॉक करपाची परवानगी मेळोवपाचो कंपनीचो विचार आसा। अशें जर जालें जाल्यार दोनूय राज्यांच्या पर्यटनाक बरो वाव मेळटलो। जहाजाची क्षमता आनी भाडें 620 प्रवाशी आनी 60 कारींक व्हरपाची क्षमता आसतली। भाडें कितले घेवप हे अजून थारूंक ना। केंद्रा कडल्यान इंधन आनी कर सवलत मेळोवपाचो आसा विचार। सवलत मेळ्ळी जाल्यार लोकांक परवडपी भाडें आसतलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।